ओके डॉक्टर सिट्युएशन पळयत जाल्यार कोविडाचें गोंयांक दिसता म्हाका सेकंड वेव लागल्या कितलें सिट्युएशन गंभीर आसा. इट इज अ गंभीर आसाच सिच्युएशन बिकॉज द स्पायक दिस टायम इज फास्ट सारको. पयलीं कसो आयिल्लो, पयलीं असो सवका आयिल्लो आनी देन हळू वयर वतालो. नाव इट इज लायक अ वर्टिकल वयर आसा. सो वेन एवर द फास्ट इन्फेक्टिविटी आसता न्ही, म्हणजे सपोज फास्ट म्हणजे म्हाका जाली की तुका जाली की ताका जाली, ती जेन्ना फास्ट इन्फेक्टिव्ह आसता तेन्ना स्पायक फास्ट जाता. पूण तो देंवताय फास्ट बिकॉज खूब जाणांक पॉझिटिव्ह जालें न्ही की ऑटोमॅटीक मातशी इम्युनिटी डेवलप जाता. हातून आमकां एकूच आमचें लक्ष आसूंक जाय की मरणां कशी कमी करपाची. की इन्फेक्शन जावपाचें कंट्रोल करप सगळ्यांच्या हातान ना, बिकॉज आमचो बिझनेस थोडो चलोवंक जाय, थोड्यांक पयशे मेळपाक जाय, थोड्यांचें सर्वायवल जावपाक जाय. सो खंय ना खंय तरी इन्फेक्टिविटी वाडटलीच, पूण तातूंत मरण येवपाचें जें प्रमाण आहा तें कशें कमी करप हाचेर आमी सगळें कॉन्सन्ट्रेशन करपाची गरज आहा. दॅट मिन्स कितें की मोर एंड मोर बेड्स वी हॅव टू अवेलेबल करपाची. म्हणजे लोकांक एक भंय दिसूंक जायना की आपल्याक बाबा बेड मेळची ना. लोकांक कम्फर्टेबल आसूं ना की फाल्यां आपल्याक एडमीट करचें पडलें, चल वता रे हांव एडमीट जाता. अशें पोजिशन जर आसत न्ही जाल्यार मॉर्टेलिटी कमी जावंक शकता, सो दॅट पीपल कॅन कम इन टायम. आतां कितें जाता, तो सामको कासाबूल जालो की मागीर तो धांवता, हांगा धांवता थंय धांवता, आनी थोडे कशें आहा फाल्यां बेड मेळना म्हणून आयजूच एडमीट जाता आनी दे आर ब्लॉकिंग ऑल द बेड्स. सो दॅट जो खऱ्या मनशाक ताका गरज आसा न्ही ताका मागीर बेड मेळना. देर आर व्हेरी फ्यू पेशंट्स न्ही हू रियली रिक्वायर ICU मागीर ऑक्सिजनेशन एट हाय लेवल. म्हणजे आमचे कडेन हांव एक्झाम्पल दिता, आमचे 25 पेशंट आमी ट्रीट करता न्ही, तातूंतले 15 पेशंटांक कांय गरज ना, इवन ऑक्सिजन ना, रूम एराचेर आसता ते, पूण तांकां भंय शिसून ते काचाबूल जावन ते एडमीट जाता. आनी ते कशें आहा मागीर ते प्रेशर येता, हाजो फोन येता, ताजो फोन येता, ताका एडमीट कर, हाका एडमीट कर करून, आनी हातूंत जाका खरी गरज आहा ती ना. सो ताका सोल्युशन आमी कितें गव्हर्मेंट हांवें सांगिल्लें तें असो सुद्दां की वी शूड हॅव अ सेंट्रल टीम. एक मनीस आसूंक जाय आनी डॅशबोर्ड असो आसा की बाबा खंयच्या हॉस्पिटलान कितक्यो बेड म्हणजे ते कालच्यान सुरू जाला मातशें, पूण एक्झॅक्टली रियल टायम जशें मेळटलें आमकां न्ही की बाबा ह्या टायमाचेर मणिपालान कितक्यो एमटी आसा, इम्पेरियलान कितक्यो एमटी आसा, GMCन कितक्यो आसा, खंय खंय अशें सारकें लोकांक कळूंक जाय. एन्ड देन यू गीव वन नंबर, कोणाक तरी कॉन्टॅक्ट करपाक तुका जर बेड जाय जाल्यार. तूं एफोर्डींग आहा तुका प्रायवेट सेक्टरान वच, तूं जर नॉन एफोर्डींग आहा तुका खंय बेड आहा तो सांगूंक शकता. कसली बेड जाय म्हणजे थंय मनीस असो आसूंक जाय जाका त्या कोवीड बद्दल ज्ञान आसूंक जाय. असो न्हय की ओगीच आपलो कॉल सेंटर घेतले, फोन केलो, तसलो ना. ताका मनीस आसूंक जाय, ताका बाबा तुजो SpO2 कितें आसा, तुका टेम्परेचर केन्नाच्यान आसा, सिमटम केन्नाच्यान सुरू जाली, हें पळोवन तो एक अदमास घेवन बाबा हाका ऑक्सिजनची गरज आहा, कितकी गरज आहा, ही रिक्वायर्स लो ऑक्सिजन बेड जाय, तर ती खंय अवेलेबल आहा तें करून तो ताका सांगूंक शकता बाबा हांगा वच म्हणून. आज सद्याचे ऑक्सिजनाचो जो लेवल आसा आमचे कडेन गोंयांत ऑक्सिजन आसा कितें आसा? ऑक्सिजनची सध्या तरी काय प्रॉब्लेम नाही. स्टील आमकां मणिपालाक वी हॅव द लेटेस्ट आमी लिक्वीड ऑक्सिजन जे म्हणटा, मेडिकल ऑक्सिजन ह्या LMO म्हणटा, तो आमचे कडेन प्लांट सुरवाती पासून आसा सिन्स वी हॅव गॉन. फक्त आमचे प्रॉब्लेम कशें आहा, फाल्यां कर्नाटकान बॅन केलें जाल्यार आमकां त्रास जावंक शकता. की आमचें जें ऑक्सिजन आसा तें कम्स फ्रॉम बेल्लारी. तो टँकर आतां 2 दिसां फाटीं येवन गेला, तो मातसो लीक जाल्लो, वाटेर येता येता लीक जालो, आमकां कमी मेळ्ळो, 2000 मेळपाचो 1800 काय कितें मेळ्ळो. पूण एटलीस्ट आमकां आनी एक नेक्स्ट 5 to 7 days आमकां कांय प्रॉब्लेम ना.